गव्हर्मेंटा कितें तरी एक्शन घे रे आं कितें तेका फायन दिता धाडटा फायन दिता धाडटा तुजो स्टेटीक आमचो गोंयचो स्टेटीचो बाय बाप तूं अरे ते कर्नाटक स्टेटीचेर मार उलोर तेका धमकी दी रे जायना तुजे कडेन आनी ते 100 रुपयांक 25 घालचे पडटा तेन्नाच आमचो गोंयकार खरो गोंयकार हॅप्पी जाता 25 25 बांगडे मेळून हे मालपेक गावतले आनी तुमकां हांगा घातले ना मालपेक गावतले तुमकां कितें खावचें पडटलें फॉर्मेलीन खावचें पडटलें हांव एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हाजें नांव अविनाश शिरोडकर ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणजे कितें आमी काडले आनी दवरले तशें न्हू म्हाजो बापूय म्हाजो आजो आदी टायमार काश्टी मारून पाग्यार मारून आमची पोटां भरताले तेन्ना आमी ल्हान आसले आमी पोटां कसलेच काडले पोट नासली जाव नासले काय नासले तेन्ना आमी ल्हान भुरगे आयज आमी व्हडले जाले आतां तो आमी चलयता आतां आमकां इतले त्रास जाता की आयज पळय मालपेचे बोटी आमच्या गोंयांत येता इलिगल फिशींग करता भूल ट्रॉलिंग करता आयज आतां 2-3 वर्सां जालीं पळय आमी हे निल्लीकार सगळे एकठांय जाता स्वता आमी तांकां विकाक 7 दीस आतां आमी आयज म्हणजे निल्लीकारान सदांच आमी ऑल गोवा सगळे फिशरमॅन फुडें आसता विकाक 7 दीस 1 दीस 2 दीस आमी नुस्तें गेले 4थ्या दिसा आमकां तांकां बोटी धरपाक वचपाक जाय आमी खंय म्हणून धांवतले आमी सारकें पळय आमकां इतल्यो काय नासलेल्यो तेन्ना आमकां 8 दिसांक जायते नुस्तें मेळ्ळें बांगडे मेळ्ळे भरपूर मेळ्ळे आनी आमच्या गोंयकारांकूय आमचे ते बांगडे सवाय खावपाक गावले 100 रुपयांक 25 बांगडे जाले गोंयकारूय आमचे हॅप्पी जाल्ले कित्याक आमचे जेन्ना आमकां गोंयकारांक मागांक नुस्तें मेळटलें न्हू तेन्नाच गोंयकारांक खावपाक मेळटलें पोट भरून आनी ते म्हणजे क्लीन सारके हे जे कितें मालपेचे बोटी घेवन वयता न्हू ते गांवांक तेंच्या गांवांत वयता आनी ते फॉर्मेलीन घालता कित्याक ते 15-20 दीस बेश्टे उरना कितें तरी फॉर्मेलीन यूज करचो पडटा तांकां 15 दीस धाडल्या उपरांत ते गोंयांत धाडटले आनी ते नुस्तें आमचे गोंयकार खातले ते खावन आमकां कसले कसले दुयेंस जाता आनी कॅन्सर जाता व्हडले दुयेंस जाता आनी तुमी सांगता हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता पळय आमकां जेन्ना नुस्तें गावता न्हू तेन्ना आमकां ते आयसींग जावं आमकां फॉर्मेलीन करपाकूच मेळना ते आमकां बाजाराक खंय तरी गोंयकारांक खंय तरी विकचेच पडटा आनी ते 100 रुपयांक 25 घालचे पडटा तेन्नाच आमचो गोंयकार खरो गोंयकार हॅप्पी जाता 25 बांगडे मेळून हे मालपेक गावतले आनी तुमकां हांगा घातले ना मालपेक गावतले तुमकां कितें खावचें पडटलें फॉर्मेलीन खावचें पडटलें तेन्ना तेंच्यांनी चिंतपाक जाय आनी दुसरो म्हणजे आमी कितले फारां दवरून हाडटले आयज आमच्या गोंयांत दुकां येता रडपाचे दीस आसा ते कितें करपाचें आमी ते आमी ट्रेडिशन आयज आमची भुरगीं घरा कडेन रडटा पाय म्हणटा बापूय म्हणटा हांगा गेला फिशरीन गेला आनी व्हड्यार कोण वयतलो जोडपाक कोण वयतलो आं ती तेंकां धाडचें पडलें आमकां आयज दुकां येता दोळ्यांनी आमच्या आयज रडपाचे दीस येयल्या आतां गव्हर्मेंट आतां 10 फावटी तरी आमी बोटी धरून हाडल्यो अरे गव्हर्मेंटा कितें तरी एक्शन घे रे आं कितें तेका फायन दिता धाडटा फायन दिता धाडटा तुजो स्टेटीक आमचो गोंयचो स्टेटीचो बाय बाप तूं अरे ते कर्नाटक स्टेटीचेर मार उलोर तेका धमकी दी रे जायना तुजे कडेन आं जायना तिका स्टेटीक कर्नाटक स्टेटीचे इलिगल आमचे सगळे नुस्तें आमकां गोंयकारांक त्रास करता तेका वॉर्निंग दी आनी जोरी आमच्या गोंयांत तुज्यो बोटी येत तुजे डायरेक्ट सील करतले पूण सांग मरे तेका जायना दमना गोंयकार न्हू आमी कितें चल्लां हे गोंयांत अरे तुजे कडेन सीएमा कडेन जायना हे गोंयांत सोडून दी मरे तूं दुसरो जोडी चलयतलो कितें करपाचें आमी फिशरमॅनांनी पुरो जालें आमी आनी काय उलोवपाचें ना आनी